या पळय 1 2 असं माहीत घालतात तुम्ही सगळे पळयतात बरोबर 3 बाटली ओके रारा नमस्कार आमचे प्रिंट मीडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आम्ही आयज गव्हर्नर ऑफ गोवाक मेळपाक येयल्ले एक्चुअली आम्ही मेल करून जवळ 8 ते 10 दीस जाले आमकां गव्हर्नरा कडल्यान मेलाचो रिप्लाय ना काय ना म्हणून आम्ही एक लेटर इनवर्ट करपाक येयले कंप्लेंट ही कंप्लेंट सुद्दां इनवर्ट करता आसतना हांगा जी सस्सी मेरी म्हणजे हेंची दादागिरी इतली चल्लेली आसा न्हू की आमकां हाडून तेंच्यांनी अर्देवर थंय बसयले भितर इनवर्टाक घालपाक सुद्दां तेंच्यांनी इतले आमकां प्रॉब्लेम करून दवरले जशें फाटल्या दिसांनी आमचे गोवा राज्याचेर जेन्ना पोर्तुगीज राजवट आसली न्ही अशी दादागिरी नासली पूण हेंची दादागिरी इतली जाल्या न्ही की भितर वचपाक सुद्दां तुमकां खबर आसतली फाटल्या दिसांनी राजीव गांधीक जेन्ना मारलेलो बॉम्ब स्फोट केल्लो तेन्ना ताका कोण तरी बॉम्ब लावन येयल्ले आनी तेजो जीव घेतलेलो तशी परिस्थिती हे इतले आपल्या जिवाक भियेतात की कोण तरी येतलो आपणाक मारतलो तुमकां मारपाची गरजूच ना तुमी लोकांच्या श्रापान मरतले पूण हांव मेन टॉपिकाचेर येता आयज की गव्हर्नर ऑफ गोवा एक्स गव्हर्नर ऑफ गोवा सत्यपाल मालिक जी तेणी एक स्टेटमेंट दिल्लो गोंयचे मुख्यमंत्र्याचे बायले बद्दल आनी प्रमोद सावंता बद्दल तेणी व्हिडिओ केल्लो कोविड-19च्या टायमाचेर कितें म्हटलेलें की में आपने सुना कि जो शिकायत करता है उसकी जांच होगी या जिसकी शिकायत हो रही है उसकी जांच होगी। मैंने वहां का ये बताया था कि 2 मामलों में 150 करोड़ रुपए की रिश्वत थी जो मैंने दोनों मामले कैंसिल कर दिए थे। उसमें मैंने नाम बताए लेकिन सीबीआई इंक्वायरी करा के उनकी जांच नहीं हो रही है, उनसे पूछताछ नहीं हो रही है। मेरे से 2 बार पूछताछ हो चुकी है। मैं ये भी नहीं मानता हूँ कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है। गोवा में बहुत करप्शन था, मैंने शिकायत की कि साहब ये चीफ मिनिस्टर की बीवी अलग पैसे मांगती है, चीफ मिनिस्टर अलग मांगता है, लोग तंग है, त्राही मची हुई है। तो उसे हटाने के बजाय मुझे ही हटा के मेघालय भेज दिया। आता मुख्यमंत्र्याची बायल ही पैसे घेता आणि मुख्यमंत्री पैसे घेता म्हणून सत्यपाल मालिक सांगता आमकां गोंयच्या मुख्यमंत्र्या बद्दल प्रेम आसा आणि गोंयाच्या खुर्ची बद्दल प्रेम आसा आणि ज्या खुर्चीचेर बसलेलो आहा न्हू तेजेर अजिबात प्रेम ना कित्याक आयज मॅडम कोण ती आमकां कळपाक जाय पूण सत्यपाल मालिकाक आमी कंप्लेंट बरयलेली आसा ही मॅडम कोण आणि सत्यपाल मालिकाक हांगा रिक्वेस्ट करून ताका हाडपाचो आणि गोंयच्या गोंयच्या जनते समोर ताका हाडून दवरपाचो आणि गोंयचे मुख्यमंत्र्यान ब्रायब मागलेले पैसे मागलेले म्हणून आयज गोंयचे जनतेक कळपाक जाय आमी आयज पळयता विजय सरदेसाय एक एलिगेशन घालता मुख्यमंत्री एलिगेशन घालता आणि आमी आयज भुरगे जे जॉब फॉर कॅश म्हणटा आणि जे पैसे घेतात न्हू जॉब लावपाक तेजेर आमकां स्पश्टीकरण जाय कित्याक कोविड-19च्या टायमाचेर आमच्या भुरग्यांच्या हातीन मोबायल दिल्ले स्मार्टफोन अख्खे गोंयचे जनतेक खबर आनी भारत देशाक खबर आसा जे कोणा कडेन मोबायल ऑपरेट करूंक कळनासले कित्याक लागून ते लोकांनी ऑपरेट करपाक शिकले आणि जे भुरग्यांकडे कॉन्व्हेंट स्कुलांनी टिचरी सांगताले तुम्ही मोबायल यूज करू नका म्हणून ते भुरग्यांक आयज मोबायल म्हणजे कितें ते कळटा पूण आयज जे व्हॉट्सअपाचेर फेसबुकाचेर आणि मिडियाचेर जे कितें चलता न्हू हे ल्हान भुरगे वाचतात हे जॉब म्हणजे कितें पैसे म्हणजे कितें काय भुरगे विचारतात पूण आमी भुरग्यांक कितें सांगपाचें गोंयचो मुख्यमंत्र्याचे गव्हर्मेंट जे आहा ते पैसे घेता म्हणून भुरग्यांक सांगपाचें पूण आयज भुरग्यांची तकलेन कितें वयतले मेसेज कशी वयतली गव्हर्मेंट ऑफ गोवा पैसे घेता म्हणून पूण भुरग्यांक आमी शिकोवपाचें कित्याक हो मोठो प्रश्न पडटा हेका लागून आमी येयल्लेले आसा की गोंयची भुरगीं जी आमची शिकता ही कशी शिकतली शिकले उपरांत आयज म्हणटले झक मारीत म्हणटले कित्याक हांकां पोसपाक जाय काय म्हणटले सरकाराक ह्या हे जे आयज जॉब पोस्ट स्कॅम जे म्हणटा आयज जे पैसे जे पूजा जी नायक जी आसा ही मुख्यमंत्र्याच्या घरा कडेन गेल्ली मुख्यमंत्र्यान सांगल्या की ती आपल्या घरा येयल्ली म्हणून तिका आपूण पोलिसांक सांगला तिका अरेस्ट कर म्हणून ती तिच्या घरा कडेन कित्याक लागून गेल्ली आणि तो जो मनीस सतर्कर म्हणून कोणी सुसायड केल्लेली आसा न्हू हेजेर सखोल चौकशी जावपाक जाय आयज मुख्यमंत्री जो आसा न्हू मायंड डायवर्ट करपाचो प्रयत्न करता खंयचो जॉब स्कॅमाचो आणि विजय सरदेसायाचे आरोप घालता विजय तेजे घालता सरदेसाय आणि ऑपोजिशन जे आयज जेन्ना रुलींग जे अशी वायट कामां करता कृत्य करता म्हणून जेन्ना आझाद मैदानाचेर जमन पोलीस स्टेशनाचेर जेन्ना वयता कितें करपाक एजिटेशन करपाक तेन्ना भितरसून अशें तरी दिसता की खंय तरी रुलींग पार्टी जी आसा आयज खंय तरी डेप्युटी कलेक्टर सांगता तूं अशी ऑर्डर पास कर आमकां 6 म्हयने काम करपाचें ना पूण आयज आमी तो व्हिडिओ पळयलो अमित पाटकराचो तो परत तो बशीच्या भायर आपले हात दाखयता म्हणजे तूं आयज एजिटेशन करून दाखयता म्हणून गोंयच्या लोकांक सांगता
जेन्ना पुजा नायकाक जेन्ना अरेस्ट केल्ली तेन्नाच जर ऑपोजिशन जेन्ना रस्त्यार देंवलें न्ही आयज ही परिस्थिती जावची नासली. आनी सत्यपाल मालिकान जेन्ना सांगलेलें कितें सांगलेलें गोंयचो मुख्यमंत्री हो ब्रायब घेता म्हणून, तेन्नाच जर सेंट्रल गव्हर्मेंटान तेन्ना हे मुख्यमंत्र्याचेर एक्शन जर घेतलेली न्ही आयज ही परिस्थिती गोंयान नासतली आसली. तेन्ना आमी आज मुद्दम येयलेले सांगपाक की गोंयान इतलें करप्शन वाडलेलें अटल सेतूचेर जेन्ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटासून जे टेंडर जे काडलेले इलेक्ट्रिफिकेशन आनी ब्युटिफिकेशन तेन्ना 50 कोटीचें काम जे नासले ते 10 ते 12 कोटी भितर काम जावंक जाय आसलें. तेन्ना थंयसर इतलें करप्शन जालें, लँड स्कॅम जाले, जॉब स्कॅम जाले. म्हणजे आयज आमकां स्मार्ट सिटीचे पणजेचेर तेजेरूच स्कॅम चालू आहा, नॅशनल हायवेचेर स्कॅम चालू आहा. गोंयसून जे सोऱ्याचेर आयज इतलें करप्शन जाल्लेलें आसा, गोंयचो मुख्यमंत्री जेचेर असमर्थ ठरलेलो आसा. अशी उदाहरण दिवंक गेले जाल्यार आयज सबंद दीस लागतलो. पूण आमी आयज येयलेले गव्हर्नर ऑफ गोवाक की गोंयचे चीफ मिनिस्टराचेर तूं गव्हर्नर ह्या नात्यान तो जर एक्शन घेवपाक सोदता आनी ताका जर ट्रान्सफर करता तर गोंयचे मुख्यमंत्री तुमी काडा म्हणून आमी डिमांड केलेलो आसा. कित्याक गोंयचें नांव पिड्ड्यार कोणी केलें, गोंयचे सीएमान पिड्ड्यार केलें अशें तरी आमकां आयज दिसता. आनी गोंयचे भुरग्यांचें भवितव्य शिकोवन तर अशें पिड्ड्यार जाता जाल्यार आमी भुरग्यांक स्कुलान कित्याक लावून धाडपाचें हो आमकां प्रश्न पडटा. पूण गोंयच्या सीएमान आपूण पयलीं जेन्ना आसलो, सीएम जावचे पयलीं MLA जावचे पयलीं आसलो, तेजे जडी बुटियाचे जे ते वखात जो दितालो न्हू होंडा तेच्या गांवांत खंयची गल्लीन एक तेजें दुकान आसलें, तो चेकींग करता, लोकांक वखदां दितालो. ती गरिबी मरे तूं विश्वास हे धर, तकलेन धर. तेन्ना कोवीड टायमाचे लोकां कडेन जेन्ना पयशे नासले तेन्ना तूं तेन्ना 150 कोटी जर मागता आनी आमी गोंयांत तेन्ना कोवीड टायमाचो उगडास करूंक गेलो जाल्यार कोणा कडेन 100 रुपया 200 रुपया नासले, तेन्ना तूं 150 कोटी मागता. म्हणजे तुजें कसलें काळीज आसतलें, गोंया बद्दल कितलें प्रेम आसतलें हे गोंयचे जनतेन आज हे करपाक जाय, तकलेन धरपाक जाय. आमी येयल्ले आयज हांगा गव्हर्नर ऑफ गोवाक सुद्दां आमचे कडेन अपॉइंटमेंट मेळना, लेटर इनवर्ड घालपाक की आमी कोण एक एक्टिविस्ट म्हटले कोण टेररिस्ट कशे, इतलो भंय कित्याक? आमी आयज राजकारणी फेल जाले म्हणून आमी आयज ग्रावंडार देवले, रस्त्यार देवले न्हू. आनी आमी तुमी जे तुमचे खंय चुकता कितें, तुमी डेमोक्रेसी आयज डावार लायलेली आहा तेचेर आमी उलयता. आनी आमी जर उलयना न्हू जाल्यार हे उरलेले सांडलेले जे गोंय आहा हे गोंय आख्खे काबार जातले. आयज आमी पळयता हे सरकारान जे बसलेले मंत्री आहात कितें हे कशे वागतात ते. आयज कन्वर्जना खंयच्या लेवलीचेर जावपाक लागले, हिल कटींग खंयच्या लेवलीचेर जावपाक लागला. सगळे म्हणजे आयज तूं बोट दाखयशी थंयसर स्कॅम भायर सरता. आतां हाल्ली आमी पळयलो जॉब स्कॅम, कितें जॉब स्कॅम, लँड स्कॅम, स्कॅमूच स्कॅम. पयर आनी ते विजय सरदेसायन आनी सीएमान कितें तरी आनीक कसलो तरी स्कॅम काडला. कितें फाल्यां खंयचो स्कॅम भायर सरता तो सांगूंक शकना. सो आयज भारतीय जनता पार्टीचें जे सरकार आसा हे सरकार आयज गोंय अक्षरशः काबार करपाक उठलेलें आसा. आयज संजय बाबान सांगलें ते हे सत्यपाल मलिकान जे स्टेटमेंट केले तेचेर इन्क्वायरी जावकूच ना. आनी आतां जे जॉब स्कॅमान जेंकां धरले तेंकां सगळ्यांक बेली मेळ्ळे. सो स्लो जसो जसो टायम वयतलो तसो तसो हो जो मुद्दो आहा तो धांपतलो कितें, आनी मागीर कोण कोणाक विचारचो ना. सो आयज काळाची गरज आसा. जर सपोज सरकारान बसलेल्या लोकांचेर जर टिका जाता कितें जाल्यार तेचेर आमी उलोवपाक जाय, गोंयकारांनी लोकांनी उलोवपाक जाय. कित्याक सांग, आयज पयशे दिवन आमी कामाक लागतले जाल्यार करप्शन वाडटलेंच न्हू. फाल्यां ते पयशे रिकवर करपाक मागीर तो जो ऑफिसर आहा तो करप्शन करतलोच. सो हेचेर आयज आमी आवाज उठोवपाक जाय. सो हेच मुद्दे सगळे आयज भायर सरपाक जाय म्हणून संजय बर्डे बाबान कंप्लेंट केलेली आहा. आनी आमी मागता की हेचेर थरो इन्क्वायरी जावपाक जाय. सत्यपाल मलीक सराक एक्स गव्हर्नर जो आहा ताका गोंयान हाडून तिची जी तेणी जे एलिगेशन केलेले तेचेर कंप्लेंट जावपाक जाय, इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. आनी भारतीय जनता पार्टीन एक नवो चीफ मिनिस्टर थंय बसोवपाचो. कित्याक भंय दिसता चेंज करपाक? चेंज करा मरे. लिडर ना आमकां जाल्यार दिसता लिडर ना कसो तुमचे कडेन. कित्याक तुमचे कडेन लिडर आसलेले जाल्यार काँग्रेसीचे 8 जाण घेवचे नासले तुमी. तुमचे कडेन लिडर ना, तुमकां गव्हर्नमेंट चलोवपाक कळना, सत्ता कशी चलोवपाची ती कळना तुमकां, म्हणून तुमी 8 जाण ऑपोजिशनांतले फोडले, ती पार्टी काबार केली आनी तुमच्या वाटेन हाडले तुमी. कित्याक तुमचे कडेन खरेंच लिडर ना. आयज काँग्रेस आनी BJP मेळोन सरकार चलयता अशें आमी म्हणूंक शकता. कित्याक सांग, ऑपोजिशन ज्या टायमाचेर प्रोटेस्ट करपाक जाय त्या टायमाचेर प्रोटेस्ट करिना. ताका टायम काडटात, ते टायम काडून मागीर जेन्ना केस धापता खंय येता ते टायमाचेर प्रोटेस्ट करता. आमकां सगळें कळटा. आनी आमी उलयत न्हू जाल्यार आमचें नांव एक्टिविस्टांचें पिड्ड्यार करता. उलोवपाक खूब आसा आनी आमी हेच्या फुडें उलयतले.
रुलिंगाचेरूय उलयतले, ऑपोजिशनाचेरूय उलयतले आनी इलेक्शनाच्या पयलीं कितें कमिटमेंटां दिल्ली न्हू तेचेरूय उलयतले. सो आयज आमी उलोवया एक्स गव्हर्नर सत्यपाल मलिकाक गोंयांत हाडून तेणी जे स्टेटमेंट केल्लेले तेची इन्क्वायरी जावपाक जाय. तेणी कोणाचेर एलिगेशन केल्लेले तांकां तुमी अरेस्ट करून तेंची इन्क्वायरी करपाक जाय. कित्याक हे स्टेटमेंट साद्या मनशान करूंक ना. हे स्टेटमेंट एक गव्हर्नरान स्टेटमेंट केला आनी त्या गव्हर्नराच्या स्टेटमेंटाक व्हॅल्यू आसा. जर आयज हे सरकार तेका हाडून जर सपोज इन्क्वायरी करिना जाल्यार आयज हे सरकार डेमोक्रेसीची वाट लावंक शकता सोदता म्हणून आमी एलिगेशन करूंक शकता मागीर. सो हांव मागता सरकारा कडेन आनी आमच्या गव्हर्नरा कडेन की सत्यपाल मलीक सराक आफोवन तेची इन्क्वायरी करपाक जाय, तेच्या स्टेटमेंटाची इन्क्वायरी करपाक जाय. देव बरें करूं. ब्रीजवाक्य आशिल्लें की 0% टॉलरन्स टू करप्शन. म्हणल्यार आमी करप्शन करपाक केन्नाच दिवचे ना. हो पर्रीकारान एक मंत्र हाडिल्लो 12 वर्सां पयलीं. आज ताजी नियाळणी आयच्या मुख्यमंत्र्यान करपाक जाय. आज संविधान दिवस आसा. आज आमी म्हणटात की समता, बंधुता, स्वतंत्रता आनी न्याय ह्या 4 स्तंभाचेर कितें काय म्हणल्यार आमचें गोंयचें आनी भारताचें राजकारण चलता. जेन्ना गोंय पुर्तुगेजाच्या विळखेक आशिल्लें, भाऊसाहेब बांदोडकर आयिल्लो तेन्ना भाऊसाहेब बांदोडकरान न सांगता सगळें दिल्लें. नोकऱ्यो दिल्ल्यो, कामां दिल्लीं, शिक्षण दिल्लें, सगळें कितें दिल्लें आनी तें भायर फुकट दिलें. जो कोण योग्य आशिल्लो त्याच मनशाक कितें काय म्हणलें ते बसयताले. आज अयोग्य मनशाक तुमी बसयतात आनी अयोग्य निर्णय जातात. म्हणून आज गोंयची वाटचाल जी पळय आसा ती आज काबार जावपाक पावल्या. आज खरोखरच आमी जेन्ना राजभवनाक गेले म्हाकाय दिसलें की राजभवन म्हणल्यार कितें एक राजाचें भवन जंय आमी न्याय मागपाक वतात. पूण थंय न्याय मेळना. आमकां थंय सांगलें की बाबा तुमकां थंय कांय मेळपाचें ना, तुमकां वचपाक मेळपाचें ना. ही वेगळी गोश्ट आहा की आमी अपॉयंटमेंट आमकां दिलो नाशिल्लो. पूण आमी पळयलें की थंय सत्यमेव जयते जें पळय आसा तें सत्यमेव जयते ना, तें असत्यमेव जयते आसा. ती समता, बंधुता, स्वतंत्र, न्याय आशिल्ली पळय न्ही ती साम, दाम, दंड, भेद हे सगळे कितें काय म्हळ्यार षडयंत्री कायदे आज सरकारान मुखार व्हेल्यात. आनी म्हाका दिसता हें सगळें समज म्हूण तूं षडयंत्र काबार करतलो जाल्यार रस्त्यार लोकांनी आज देंवपाक जाय. आज ओपोजिशन सामकें फेल थारलां. आज ओपोजिशन जशें म्हणलें आमच्या बोळजीन की ओपोजिशन आनी रुलींग बरोबर सांगड घालून कितें काय सरकार चलयतात. आनी व्हडलें षडयंत्रांतलें षडयंत्र म्हणलें तें ईव्हीएम समज म्हूण तूं काबार करतलो जाल्यार आमच्या लोकांक देंवचें पडटलें आनी कॉन्स्टिट्यूशन जें पळय आसा आनी डेमोक्रेसी आसा ती सांबाळची पडटली. कित्याक आमी म्हणटात की कॉन्स्टिट्यूशन आमकां सांबाळटलो जाल्यार आमी रस्त्यार देंवचेले. पूण म्हाका दिसता की आतां वोट सांबाळपाची आतां पाळी आयल्या. आमचें वोट समज म्हणून साबूत ना जाल्यार म्हाका दिसता हें जें पळय आतां जें करप्शन मोठ्या प्रमाणान करप्शन चल्लां. नोकऱ्यांनी म्हणा, आतां जमनींनी म्हणा, सगळे कडेन कितें करप्शन चल्लां. एक कळस गाठला आनी जें पळय ब्रीजवाक्य आशिल्लें भारतीय जनता पार्टीचें कळ्ळें तें आमी 0% हें करप्शन हें सगळें फास्ट चल्लां. त्या खातीर ह्या लोकांनी आत्मचिंतन करपाक जाय, आत्म ज्ञान घेवपाक जाय. आनी बाबा आमचो जो गाबो आशिल्लो भारतीय जनता पार्टीचो तो खंय घेवन वता आमचो सरकार आनी हे लिडर आसा ताचें चिंतन करपाक जाय. हेंच हांव सरकारा कडेन मागता. आनी जाता तितलें आनी हे मुखार सांगता की वोट हमारा राज्य तुम्हारा आनी चलपाचें ना. हें चड जालां कळ्ळें तुका. आनी हें बंद जावपाक जाय. आनी सगळ्यांनी आमच्या गोंयच्या सगळ्या लोकांनी जे पळय आतां इफेक्टेड लोक आसात प्रत्येक गोश्टी कडेन जे एक्टिविस्ट आतां देंवल्यात तुमच्या मूलभूत हक्क हें करपाक, साबीत करपाक, दवरपाक, त्या सगळ्या लोकांक हांव एकूच विनवणी करता की तुमी रस्त्यार देवात, एक्टिविस्टांक साथ दियात आनी तुमचे जे प्रश्न आसात ते आमी धसाक लावया. आणि मेन म्हणजे आयज 26/11 तुमकां तो दिले कंप्लेंट दिली की गोयच्या मुख्यमंत्र्याचेर तुम्ही आणि त्याच्या बायलेचेर मुख्यमंत्र्याच्या ती जेन्ना टिचर जेन्ना आसली न्ही ती टिचरीचो येदो व्हडलो जॉब सोडून ती आयज ह्या फाटल्यान लागली सीएमाच्या फाटल्यान जर आसा म्हणून खंय तरी इन्वॉल्वमेंट आसा अशें आमकां दिसता. म्हणून तिचेर इन्क्वायरी हाड, सत्यपाल मलिकाक गोंयांत हाड आनी तांकां दोगांकूय हाडून बसय आनी डिबेट ओपनली जावन आनी ते थ्रू मिडिया आनी हेज्या पोलीस व्हडले DIG बी कोण आहा न्हू, व्हडले रिटायर्ड जज आहा न्हू, तेंच्या समोर इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी गोंयच्या सीएमान ही खुर्ची खाली करपाक जाय म्हणून आमचें अशें तरी मत दिसता. कित्याक लागून आमच्या भुरग्यांचें भवितव्य फुडें जें आसा आख्खे गोंयचें खंय तरी हो मुख्यमंत्री आनी गोंयचो गव्हर्मेंट जो आसा न्हू खंय तरी आमचो वाट लायतलो म्हणून आमी सांगपाक गेल्ले. पूण आमकां अपॉयंटमेंट दिनात ते.